दिव्यवाणी 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 Ergado Gazumia Jesu, Hugaptu Gazumia Jesu. Jesu Cristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां आयच्या दिसाच्या आयताराच्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज पवित्र सभा भाग्यवन कुटुंबाची परब आचरण करता. जेजू, मोरी आनी जुजे हांच्या पवित्र कुटुंबाची परब. आमची कुटुंबां भाग्यवन कुटुंबा सारकी जावं दी म्हणून आमी आज मागया. आज डिसेंबराची तारीख 26 डिसेंबर 26 संडे आयतार एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापानी वाखाणी दिता. आमची कुटुंबां आज तुज्या हातान समर्पून आमी मागता. आमच्या कुटुंबां भाग्यवन कुटुंबा सारकी तूं कर. आमच्या कुटुंबां पवित्रत्म्यान तूं बरो. सर्गींच्या देवाच्या उतराच्या जाणवायन अभिषेक कर. आमच्या कुटुंबान जें कितें उणें पडलां तें तूं भरती कर न्ही. हेच्या दिसा इस्वर्ता परगट करतना आमकां कुडीची मतीची भलायकी मात्र न्ही सर्गींची जाणवाय लाभोवन तुज्या वाटेन चमकोवंक जाय जाल्ली बोल्ड गटाय तूं आमकां फावो कर. कश्टान आसचीं कुटुंबां, दुकान आसचीं कुटुंबां, पिडेन आसचीं कुटुंबां, हर एक कुटुंबां, पासळ्ळेलीं कुटुंबां तुज्या हाताक हांव समर्पून ह्या नियाळ्या वेळार विशेष मापान नियाळ्या वेळार विशेष मापान मागता. आमेन. घेवया आमी पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें. 1 Samuel chapter 1 verses 20 to 24, 20 to 22, 24 to 28. सामुएलाचें पयलें पुस्तक पयलो वाचो 20 तावन 22, 24 तावन 28. वेळ पावतस हन्ना गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हणून नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबा सोबें सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटोवच्याक आनी आपली आंवोण फारीक करच्याक शिलोक गेलो. पूण हन्ना गेली ना. तिणें आपल्या पतीक म्हळें भुरग्यान पानो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाल थंय रावच्याक हांव ताका घेवन वेताली. ताचो पानो सोडयतस तिणें आपणा सोबें 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सामड्या पोतें बोरो दाकां सोरो घेवन ताका शिलोवन तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तवळ ल्हानस आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक येलीशी व्हेलो आनी हन्नान म्हळें सायबा तुज्या जिवाचो सपूत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसलेली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागुल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपले जिणी भर तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो आनी थंय तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें. हाच्या अंतर्गत एशियानी 4:84 श्लोक तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मैपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावूंक म्हजो आत्मो लालेता अत्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवान देवाक होगलीक घाता. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखणी करीत आसात. तुकाच आदार करून घेतलेलो मनीस कितलो भागी. तुजें मंदीर सडपाची आशा ताज्या काळजांत वसता. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक. जगबाचे देवा म्हजे विनवणेक कान दी. देवा आमचे ढाल जावन आसलेल्याचेर नदर घाल. तुवें मागलेल्याक भोळेपणान सांबाळ. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. सांपावलून कोलोसे घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. हांवस्वर 3:12 तावन 21. Colossians chapter 3 verses 12 to 21. भावां भयणीनो,
देवान विसून काडलेली तुम्ही पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवाळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगशिया. तुमी दितात तें बोगसणें सुमयान तुमकां दिलां त्या बोगसण्या बरी जावं. पूण ह्या सर्व शगुणा प्रास सड तुमच्या थंय आसूंक जाय. मोग हे शगुण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळना. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बोधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करता तें सक्कड सुमया जेजूचे नांवी करा. ताच्या मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. पत्नीनो, तुमच्या पतींक तुमी काळजाया. सुमया थंय तुमकां हें सहजलें. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन सलय नाकात. भुरग्यांनो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. हें सुमया खरेंच मानता. बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंच चिडय नाकात आनी ती बिजूड जावंक कारण जाय नाकात. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. सर्वेस्पराक जय जय. वांजेल लुका प्रमाणे आवास्वर दुसरो ओळो 40:1-50:2. Luke chapter 2 verses 41 to 52. वर्सां वरस जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हरशांचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो. हें ताची माय बाप नेणां जाली. तो पयणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोदून ती पाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शुकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालून आसलो आनी ताची सवालां जापी आयकले सुमेस्त ताचे जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तोवर ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसलेल्यां. ओडू खंती दुकान तुका सोदून आसल्यां. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणां आसल्यात. ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगता नासरेता पाटी आयलो. तांकां तो काळजावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. जेजू क्रिस्ताते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज भगवन कुटुंबाची परब. जुजे मोरी जेजू भगवन कुटुंब ह्या पवित्र कुटुंब म्हणटा हांव. आज आमची कुटुंबां ह्या पवित्र कुटुंबा सारकी जाय जय. सडावत आमी पळयता कुटुंबांत समाधान ना, कुटुंबांत समस्ये, कुटुंबांत भुरग्या बाळांक पिडा, कुटुंबांत वावर नासतना काम नासतनाचें, कुटुंबांत पयशांची अडचण, कुटुंबांत इमोशन या फिलींग आमचे भावनात्मक समस्ये,
सबार पोटी आमी पळयता कुटुंबां आसात पूण थंय समाधान ना, थंय एक तरासो संतोश या आनंद ना. तर आज आमकां दीक बागेवून कुटुंबाची आज ह्या कुटुंबा विशयांत आमी नियाळटना ह्या कुटुंबांत वर्ते एक फायनान्स नातलें, ह्या कुटुंबांत एक वर्ते दौलताय ह्या गिरेस्त काय नातली. ह्या कुटुंबांत कितेंच आमी आयच्या दिसा पळयता वस्तू या कल्चर ऑफ एक्युम्युलेटींग म्हणटात, सक्कड म्हाका जाय म्हणलें तशें नातलें ह्या कुटुंबांत. ह्या कुटुंबांत कितें एक व्हड घर रवळेर नातलें ह्या कुटुंबांत, पूण ह्या कुटुंबांत देवासपण आसलें. ह्या कुटुंबांत एक खालतेपण आसलें. ह्या कुटुंबांत सरळ जावन जियेचें म्हणलें एक आशिर्वाद आसलें, आशा आसली. ह्या कुटुंबांत पती आनी पत्नी मोदें आनी पुता मोदें बरो संबंद आसलो. ह्या कुटुंबांत देवूच थंय आसलो. कित्याक म्हळ्यार जुजे, मोरी आनी जेजू ते गाय देवाच्या विशेश सक्तेन भरलेली आनी देवाक तांणी खालतीमान घाल्लो. देवाच्या विशेष सक्तेन भरलेली म्हणटाना तांकां कितेंच देवान स्पेशल या विशेष दिवंक ना. तांकां कश्ट नातले म्हूण न्हय, तांकां अडचणी नासल्यो म्हूण न्हय, तांकां अडखळे नातल्यो म्हूण न्हय, तांकां सक्कड आसलें. एका कुटुंबांत कितें सक्कड आज आमी आमच्या दुबळी मदें आमी कश्टतांव आनी आमी सोंसतांव तें ताचे वर्तें तांणी सोंसलें. जुजे एकलो तरणाटो, तो एक सुताऱ्याचो काम करचो आनी तुमकां कळीत आसा सुताऱ्याचें काम करचे व्यक्ती घटमूट आसतात. कित्याक तांणी तें रुखाट वोवंक जाय, उखलूंक जाय आनी ताका ताचें काम करी जाय जाल्यार तें बडयतना हातोड्यान घेवन तांणी ताच्या हाताक बोड आसूंक जाय. तें मात्र न्हय, तें सफाई करी जाय जाल्यार आमी म्हणटा किसील म्हणटा ताचे वयर घालून ती स्ट्रेंथ ते सक्तेन तांणी लुटी जाय, पाटी हाड जाय. त्या खातीर तुमी सडावतो सुताऱ्याक कितें पळयतात, सुताऱ्याक सांगता जे भुरगो आसता सडावत कितें करतात, तो लोटून दितात आनी पाटी लोटूंक आसा, तो लोटून दिता ते एक कितेंय रुखाट सोमा करीचें जाल्यार आनी तो पाटी लोटून दिता. आनी अशें सुतारी आपणाचें काम करतना आपणाचें स्ट्रेंथ सकतच त्या कामा वयर घालता. आनी एक पावटी ताणें धरलें काम तें अखेर जाता पर्यंत ताका समाधान आसना. आमी पळयलां, आमी ल्हान आसतना घरा काम करतना सुताऱ्यांचें काम करतना आमी तांचे वांगडा बसून उलयताले, हांव गप्पे मारताले हांव आनी बारे मोगान ते उलयतले आनी तितलें सुलाभेचें काम न्हय. आनी तांकां इतली तांणी ताची सकत ताची सगळी स्ट्रेंथ म्हणटा हांव ताचेरच घाली जाय, तितलें स्ट्रेंथ तांणी घालूंक आसा. तुमी चिंता त्या बॅकग्रावंडांत हांव आयिल्लो बापोय जुजे. जुजे थंय सकत आसली, जुजे थंय जाणवाय आसली, जुजे थंय देवासपण आसलें, जुजे एक खरो जुदेव जावन आसलो. धर्मशास्त्र तो पाळटलो, धर्मशास्त्र ताका कळीत आसलें. आनी त्या खातीर ताच्या कुटुंबान कितें केलें, तांणी ताका एक सहज जाल्ली सली तांणी सोदली आनी ती सली जावन आसली मोरी. जुजे जुदाच्या कुळयेचो आनी मोरी जुदेवाच्या कुळयेची. आनी ही सैरीक जाली. त्या वेळच्या काळार एक 16 वर्सांचो तरणाटो या 20 वर्सांचो तरणाटो 14 वर्सांची सली. आनी मोरयेक आमकां कळीत आसा गब्रियल गुडव्यान हाडलेलो संदेश. जावं पुरो संदेश हाडच्या पयलें तिका करार जावंकी जाल्लें जावं पुरो. कित्याक म्हळ्यार ती म्हणटा म्हाका खंयच्याच दादल्याचो संपर्क ना येदोळ पर्यंत. आनी मातयो सांगता तिजें करार जाल्लें. अशें आमी पळयता तिच्या एका कुटुंबा जिविताक ती तिकाच तयाराय करताली. तर मग भाव भयणीनो, आज आमी पळयता मोरी देवासपणान वाडलेली एक सली. आज आमकां काजारी जिवितान कितें जाय गे म्हळ्यार देवासपण जाय जाय. मी जावं पुरो दुसरें सक्कड इम्पॉर्टन्स प्रामुख्यता दिता हांव देवासपणाक दिता हांव गी, मागण्याक दिता हांव गी. आज मोरयेतावन जुजेतावन आमी देख शिकोवंक आसा. अशें मोरयेक देवाचो संदेश येता, तो संदेश आमकां कळीत आसा. आनी त्या संदेशा नंतर जुसेक कळीत जाता करार जाल्ली म्हजी पतीन कितें जाल्या गुरुवार जाल्या. म्हळ्यार करार जाल्ली पतीन गुरुवार जातेस जुसे तिचे वयर दुबाव पावना, पूण जुसेक हो मिस्तेर समजना. त्या खातीर तो कितें करता, तो तिका गुप्ती सोडचें म्हणून चिंता.
आनी त्या खातीरच तो अशें चिंतना राती स्वप्नांत मातेव आमकां सांगता, देव ताच्या लागीं उलयता. म्हणजे आमच्या क्रायसिसा वेळार, कश्टा वेळार, संकश्टा वेळार देव आमचो हात सोडिना, आमच्या कुटुंबाक तो चलयता. जुजे सारकें एक उदाहरण. जुजे परतो मनीस न्हय, एक सादो मनीस. त्या साद्या मनशाचें सादें चिंतप, पूण ताचें कितें आसलें? नितीवन मनीस, नीत आसली, न्याय आसलो, मोग आसलो. आनी कोणायकी एक नांव पाड करीचें म्हणल्यार ताचे मतींत नासलें. म्हळ्यार तसलो बापूय, तसले बापूय आज आमकां जाय, तसले आवय आज आमकां जाय. आनी निमाणें ताका कळीत जाताना तो मोरयेक काजर जाता मोरये लागीं, आनी मोरयेक आपणाच्या घरा हाडटा. ताच्या उपरांत ताका दिल्लें, मोरयेक दिल्लें साल्वासांवाचें मिसांव जुजेकी देव दिता. दोगांयनी ह्या साल्वासांवाच्या मिसांवांत तांणी पात्र घेवंक आसलो, वांटो घेवंक आसलो, भागेली जावंक आसलें. ताजे उपरांत आमकां कळीत आसा एक कानिश मारी चलता जनांगणांक, आनी थंय तिका आपूण ओरीसय भरली गुरू आरती. तर जुजे तिच्या सांगाता रावता आनी तिका आपूण व्हरून येता. जावं पळय एका गाडवाचेर बसून तिका आपूण व्हरून येता. आनी थंय आमकां कळीत आसा तिका जागो मेळना. छत्रांत ती कोणीय जागो दिनात, निमाण्या गोरवांच्या गोठ्यांत. म्हळ्यार जुजेच्या आटे बिटे कितले आसात. आज आमी मोरयेची दुखी नियाळटा. तुमी पळयात ताच्या फाटल्यान दादले मनीस सडावतांचे दुखी दाखयनात, तांचे दुखी सडावत भितर आसतात. जुजेचे आटे बिटे कित्याक आपणाची पोतीण, तिचो मोग आसलो, देवाचें मिसांव देवान दिल्लें, आनी जागो मेळनातल्या वेळार तो देवाक पुरोवंक ना. पळया, एक खरें आनी एक भगी कुटुंब, दोगांय पती आनी पतीण तांचो मोग आनी तांच्या जिवितांत त्या अंतर, त्या कश्टाच्या वेळार, त्या दुखीच्या वेळार सोंसची रीत, तांणी समर्पण केल्ली रीत, देवाच्या उतराचेर अखंड भरोसो दवरली रीत एक श्रेश्ठ जावन आसा. आनी ती प्रसूत जाता आमकां कळीत आसा. जावं बरो थोड्या स्त्रियांनी तिका मजत दिली, कित्याक म्हळ्यार ती तितलो क्रावड आसलो, तितलो लोक आसलो. आनी थंय भुरग्याक जल्म घेतल्या उपरांत जावं पुरो ती प्रसूत जातना ते दुखी भोगतना जुजेक जाल्ल्या आटे बिटे, जुजे खंडिती. कित्याक म्हळ्यार जुजेक एक तो मनीस जावन ताच्या काळजांत मोग आसलो, आनी आपणाची पतीण देवान दिलें मिसांव, आनी तो भुरगो ह्या संवसाराक येवचो आसलो, ताचे आटे बिटे अत्रेक आसले. आनी केदाळा भुरग्याक जल्म दितना जाल्लो संतोश. आनी त्या आमी पळयता घेवन कुटुंबां, थंय जुजे आसा, मोरी आसा, भुरगो आसा. एक फावटी ते भुरगें भायर आयल्या उपरांत, प्रसूत जाल्या उपरांत ती दूख आवय विसरता म्हणजे हाका. थंय उरतो संतोश त्या कुटुंबांत. मुखार कितें काल्यां खंय फाल्यां खंय वेचें तांकां कळीत ना. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, एक निराशेत कुटुंब म्हूण येता. आज आमी आमच्या कुटुंबान ह्या कुटुंबाक जागो दी जाय. आमच्या कुटुंबां त्या कुटुंबा प्रमाणे जाय जाय, आनी तें कुटुंब आमच्या कुटुंबा भितर आसा जाय. जेजू, मोरी, जुजे, भाग्यवंत कुटुंब. तर आज आमची कुटुंबां, त्या कुटुंबाची देख आमी घेवंक आसा. ताचे उपरांत तुमी पळोवया, थंय थावन ती परत नासरात येवंक चिंतात, आनी थंय परत तांकां सांगता हेरोदू लगट काडून पळयता भुरग्याक न्ही तें भुरगें. आनी थंय तो इजिप्ताक पळटा. आनी इजिप्ताक वाट 1000 मैलांची वाट. पुरो वाटेर साबार दिसांचे पयण, म्हयन्या गांठल्या पयण जावं पुरो तें. कित्याक थंय वचून सुमार 6 म्हयने वर्सभर ती रावतात. आनी आजुनूय थंय एक पवित्र कुटुंबाचें घर आसा. थंय जेजू रावलो, जेजू व्हडचलो, इजिप्तांत तावन ताका भायर काडलो. हें सकट प्रावादान संपूर्ण करूंक आसलें. हें प्रावादान जारी जाय जाल्यार त्या प्रावादानाच्या आशिर्वादांत आमचो जुजे आनी तशेंच मोरी मायेन तांणी तांकांच समर्पण दिवचें आसलें. ती वर्ती प्रवादी, ती वर्ती सेवकां, ती देवाच्या मिसांवांत आपणाकच समर्पण दिल्ली जावन आसात. हे खातीर मोगाच्या भाव भयणीन आमी पळयता हें कुटुंब जेजू थंय तांच्या कुटुंबाक वाडटा आसतना आमी पळयता तो भुरगो वाडटा. आनी सहज भुरगीं वाडटना भुरगीं पडटात, भुरगीं रडटात, दुसरें सांगता खेळटात. हें सकट मोरयेन पळयल्लें आनी अनुभव मोरयाक आसलो. निमाणें कितें जाता, वर्साभर ती परबेक वेतात. आज आमी पळयता वर्साभर जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता. हरशेचे वर्स ती परबेक गेली. कित्याक म्हळ्यार ती परबेक वर्सान येताली. बायबल आमकां वर्सान वर्स गेल्लो जेजू फाटीं येतालो. आतां 12 वर्सां जावं पुरो ताका प्राय. 12 वर्सांचो आसता. 12 वर्सांचे भुरगे इल्ले पोकरी आसतात, इल्ले सुकोवन धांवतात. आमकां कळीत आसा. एक
12 टिनेजेच्या वाटेक ते आसतना आनी जेसू कितें तो जेरुसलेमाक गेल्लो फाटी आवय बापूय परतात आतां फाटी येवना तो जेरुसलेमांत रावलो पळया ताचें एक धैर्य पळया 12 वर्सांचो भुरगो कोण ताका जेवण दीत कोण ताची जतन घेत तो जेरुसलेमांतच रावलो हें ताची माय बाप नेणा जाली तो पयणाराच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोदून ती फाटी आयली सोमार कित्याक म्हळ्यार एक पंगड थंय गेल्लो ते पंगड सोडून रावनात आमी जागतीक युवा दिनाचरणाक येतना सुमार लाखांनी लोक आसता आमी एकामेका फाटल्यान बॅग आसल्यार धरनासता ह्या सांगाताच आसता आनी आमी पयणान पंगडान सांगाताच आसता कोणी सुकोन वचना तशेंच सांगाय जेरुसलेम कितें म्हळ्यार 12 वर्सां ताका आपोवन वेलांत घाली आनी तांणी चिंतलें हो पयणांत सांगाता आसतलो म्हणून पयणान पंगडांत आसतलो पूण तो तांकां दिसूंक ना तांणी कितें जालें पयणाचें आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोदून ती फाटी आयली उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो म्हळ्यार त्या गांवांत नाजरेतांत गेल्ली नाजरेतांत जेरुसलेमाक सोदून गेल्ली सुमार लोक आसतलो जावं पळय 200-300 लोक तांचो सोदलो तांकां मेळ्ळो ना आनी आतां कोणाक आठे क्लास आवय बापायक उरली पुरोपाटी गेली पण आज मोगाच्या भुरग्यानो तुमचो मोग करची तुमची आवय बापूय मात्र तुमी इस्कॉलाक गेल्यार केदाळा फाटी वेतात की खंय पयणकर गेल्यार केदाळा पावतात की परगांवांत आसल्यार भलायकी तुमची कशी आसा की दीस आनी रात एक काळीज रडता कडता जाल्यार तें आवयचें तें बापायचें तांकां दुसरो संतोश कितेंच ना आपणा भुरग्याचो संतोश तांच्या काळजान तर आमी तसली भुरगीं जावन जिवंक आसा भगवन कुटुंबान केवळ जेजू मोरी जुजे मात न्ही जेजूय आसलो आज आमी ह्या कुटुंबांत आसा आमी आवय बापूयक मान दिवंक आसा आवय बापूयचो मोग करूंक आसा त्या खातीर ती जेरुसलेमा फाटी येतना थंय 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळान मेळ्ळो चिंता एक दीस सोडून गेली 3 दिसां उपरांत मेळ्ळो म्हळ्यार 3 दीस ताका काण जेवण कोणें दिलें कित्याक म्हळ्यार आतां तुमी पळयतात ह्या आमच्या सीख कम्युनिटी आसा तांच्या देवळांनी लंगर म्हणटात केदाळें जेवण आसता थोडे थंय बसून आसतात म्हण ते तांची एक पाथी येयली हांगाय तशेंच जेरुसलेमांत जेवणा कितें उणें नासलें ते आसले दान दिताले जेजूकी ते आसले घेतलो या ताजे कडेन थोडे शेकेल आसले पयशे आसले पूण 3 दीस तो कितें करतलो तो शिकोणदारा मदें तांकां मेळ्ळो शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकतलो म्हळ्यार गरजेचे जेजू आयकतलो एम्माऊस वाटेर जेजून क्लेयोफास आनी अनेका सिसाचें आयकलें जेजून कानानगार स्त्री येतना तिचें घराणें आयकलें जेजून बार्तिमेवाचे कुरड्या बार्तिमेवान आपयतना दाविदाच्या पुता आयकलें आमचो देव आमकां आयकता जेजू आमकां आयकता थंय तो शिकोण आयकतलो तांकां सवालाक घालनासलो तांचें शिकोण आयको तो सवालाक घालनासलो शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां सवालाक घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताच्या जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले म्हळ्यार केदें व्हरतें विजडम जाणटिकाय ताचें तें आसलें आज भुरगीं आसात इस्कॉलाक वचनातले हांवें पळयल्यार पूण जाणटिकाय नासात ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली ताका पळोवन तवळ ताचे आवय ताच्या लागीं म्हणाली क्लास कोणाचे आवयचे आमी मेळ्ळ्या कुडल्या वचून पोटलून धरता हांव रडता हांव ह्या मोगान 1-2 मार दिता हांव खंय गेल्लो हितू म्हणून पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें पळय आवयचे सवाल पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें हाजी सांगतात भुरग्यांनो तुमी पाड करतना वायट वाटेन वेता आसतना चुकून वेता आसतना अशें कित्याक करतात तुमी जेजून पाड करूं ना जेजून बरें केलें पूण तेंचो सवाल आज आमकां विचारया हांव अशें कित्याक करता म्हज्या आवय बापूय विरोध वेतांगी म्हज्या कुटुंबा विरोध हांव जियोना सांगी उलयनासतना हांव रावतांगी म्हाका 4 पयशे मेळ्ळे तक्षण हांवें ओडवून इसलोंगी आमच्या आवय बापूयक आमी केदींच विसरूंक नजो आनी आवयच्या क्लास पुता अशें कित्याक केलें तुजो बाप आनी हांव ओडकती दुकान तुका सोदून आसलें हांव ओडकती दुकान तुका सोदून आसलें हांव ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात म्हळ्यार कशें तें तुमकां कळीत आसचें आसलें तुमी दोगांय म्हजे आवय बापूय तुमकां देवान विसून काडला आनी
हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. तुमकां कळीत नासलें हें म्हज्या बापाचें घर जेरुसलेम. तुम्ही पळय हेच पयल्या चॅप्टरांत एलीच्या लागीं हाडना सामुएलाक भेटयता. बापाच्या घरांत ताणें आसा जंय ल्हान भुरग्यांक आनी दस्तूर कशें आज आमी मुस्लिमांच्या पडल्यांनी पळयता धाकटे धाकटे चेरके, तशेंच जुदेवांची शिकवण आसली. तांणी ती शिकवण करूंक आसली, तांणी वाचूंक आसलें, तांचें तें एक ल्हान कॅप दवरूंक आसलें, तोरां हातान घेवंक आसलें, सकाळ आसलें. जेजू की ल्हानता न्हू आमी म्हणटा इस्कॉलाक वचोंक ना, पूण जेजूक बरोवची वाचची हें सगळें ताका जाणवाय आसली. आनी त्या खातीर कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयलेल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो कालचावन जियेलो. म्हळ्यार हें बारीक गरजेचें. जेजू तांच्या सांगता फाटीं आयलो, कालचावन जियेलो. तो परिपिकाय पावता पर्यंत, म्हणजे ताका देवान हे मिसावांक संपूर्ण तरान दिवता पर्यंत तो आवय बापूय सांगता नाजरेतांतच जियेलो. सुताऱ्याचें काम तो करतलो, गांव गांव तो सोलोवन वेतलो, ताच्या रिलेटिवांकय तो वेतलो, आनी ताणें तोरां देवाचें उतर तो वाचतलो. आनी जावं पुरो एका राबाय सांगता ताणें ताची तरबिती सुरू केली, ताची जाणटी काय पळोवन एका राबायन सांगलें जावं पुरो तूं म्हज्या सांगाता हांव तुका शिकोवन दिता. आज तुमी पळया आमकां डिवायन रिट्रीट सेंटराक गेल्यार मारियो जोसेफ पूण मेळटा. पयलें तो मुस्लीम जावन आसलो. तो सांगता ताका इस्कॉलाक धाडूना. ल्हानतावनूच तो एका जाणटिकायेच्या मुल्ला सांगता आसलो. आनी अशेंच जेजू ल्हानतावनूच आसलो. तशें जावन जेजूची शिकोवण, जेजू तोरा शिकलो, सवाल घालते आसलो, आनी अशें ताका शिकोवण मेळटली. आवय सांगता तो जियेतलो, आनी तांकां तो कालचावन जियेलो. पूण ताच्या माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवयेन आनी प्रायेन वाडलो. पळय देवाक तो जे नाजरेतांत जियेलो. आनी कोणी तुमकां हें सगळें नाका जाल्ल्या दिसांनी सांगतात तो काश्मीर आयलो, तो थंय गेलो, तो एक योगी, तो थोड्यांक मेळ्ळो. खंडिती ना. बायबलांत तें बरोवन आसा म्हळ्यार तो नाजरेतांतच आसलो आनी नाजरेतांतच तो जियेलो. जो बरो राबाय सांगता तूं देवाळाक वेतलो, सिनागोगाक वेतलो. आमी पळय भुरगीं आमचे आलतार भुरगे आमचे सांगता धांवून येतात, इगर्जीक येतात, कॅटिकिझमाक येतात. खरेंच तो देवाळाक वेतलो आनी ताका देवाचो व्हडलो मोग आसलो. आनी तशें राबाय ताची शिकोवण, त्या खातीर तो इसाया प्रवादीचो कोडो ताका वाचूंक दिल्लो. जेजूची शिकोवणी आसली, शिकपी आसले. जावं पुरो आयच्या दिसा बरी युनिवर्सिटी बरी तुमी चिंतचे न्ही. आतां घरांनी कशें शिकयतात, जावं पुरो आतां हांय सुरू जालां. थोड्या घरांनी आतां भुरग्यां इस्कॉलाक धाडनात, एग्जामाक बरयतात. घरांनी तांकां एक 4-5 घरां सांगाता मेळोन होम स्कूल म्हणल्यार बरी करतात. तशें ताजे सांगता भुरग्यां सांगता, ताज्या काजिन्स भाव भयणी सांगता तो वाडलो. त्या खातीर सगळ्यांक ताच्या विशयान कळीत आसलें ल्हानतावनूच. एका मनशाचें बरेपणी गुणी इल्लें पोखरेपणाय कळीत आसतात. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावं जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू भगिवन कुटुंबाची आमी देख घेवंक जाय. आयच्या आमी दुसऱ्या वाचपांत पळोवचें जाल्यार दुसरें वाचप आमकां कोलोसे घराक बरयल्लें पत्र. हातूंत आमी कशें जिये जाय म्हणल्या विशयान आमकां शिकोवण आसा. तुमी वाचा परत. आमी आमच्या कुटुंबाक काणवाड्याची, दयाळ्याची, दिनपणाची, मोवाळ्याची, सोंसणिकायची म्हळ्यार तसलें काळीज आमकां आसूंक जाय. आमी दुरसोंक वचोंक नजो बक्षी जाय. आमचे बोगसणें सुमयान दिवच्या बरी बोगसणें जावंक जाय. आनी चडशे गुणाप्रास व्हरतो मोग उपकारी म्हणून आमचें थंय आसा जाय. एकाच कुडीचे सांदे जाल्ल्या निमती आमी एकामेकां मोगान जिये जाय. किर्तनांनी, गितांनी, अत्मी काव्यांनी आमी देवाक अर्गां व्हगळा व्होकाणी दी जाय. पतिणीनो पतींक कालजाय जाय. पतिनो तुमच्या पत्नीचो मोग करी जाय. भुरग्यांनो सर संगतींनी तुमी वडिलांक कालजाय जाय आनी सुमयाक मानतात तशें जिये जाय. तर आमचें जिवीत सुमयाक मानतात तसलें जावं दी. आमचें कुटुंबां सुमयाक मानतात तसलें जावं दी. तुमकां सर्वांक भाग्योवन कुटुंबाची बरी परभाव आचारान करचे हे वखदां मागता. बरी परभाव मागता. तुमचीय कुटुंबां पवित्रात्म्यान बरोवन दिता. अनकर बनपस बंदोड्यो पिड्याशिडा कुटुंबांत पयस वचून दी. कुटुंबान देवाचे आशिर्वाद बेसांव कोण देंवन येवं दी. सर्वेस्पर बाबा तुका अर्गां व्हगळा व्होकाणी दिता आयच्या दिसा.
ह्या संवसारांतल्या सर कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल. पती पत्नीमध्ये सामरस्य, भुरग्या माडांचेर आशिर्वाद, वडिलांचेर आवय बापूय हातुरडार पिडेत आसच्यान गूण कर. कुटुंबाचे समस्या फोड कर. भुरग्यांचे शिकप, युवक युवजण बरें भविश्य मातृनी देवाच्या उतरांत आनी आपल्याचें जिवीत बांदून हाडूंक करपा दी. सर्गीची जाणवाय वसया प्रवादी आमकां सांगता 16 वर्सां व्हड चार म्हजो लोक कसो पडटा गे म्हळ्यार जाणटी काय नासतना पडटा. आज आमकां ती जाणटी काय मेळोन दी. जेजूच्या नांवान रियो कुटुंबां कुरपेन सर्गीच्या जाणवायन बरोवन दिता. 38 वर्सां तळ्या लागीं आसलेल्या कापडिल्ल्या जेजू मेल्ल्या लासारा जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळे तोंड्या पांय मोन्याक उलोवंक बरें काय कशें बरें केल्लें जेजू, साकेवाच्या कुटुंबांत तूं गेल्ल्या जेजू, मोरी मारता सांगता रावून जेवून थंय आशिर्वाद केल्ल्या जेजू. आज आमच्या कुटुंबा भितरय काळजांत ते कुटुंबांत ते टच ऑफ फॅमिलीज, हील ऑफ फॅमिलीज, ब्लेस ऑफ फॅमिलीज. तुमच्या कुटुंबाची सर दुखां तो पुसून दी, खूण करून दी, आशिर्वादान भरून दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. सर पदवेदार देव, बाप आनी पोतू आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. बाप फ्रँकलीन सोजू शोमो गादी सिसा म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुमी मागा. आमेन. परत तुमकां भाग्यवन कुटुंबाची परबेचे परबी शुभाशय पाठयता. दिव्यवाणी